इफी फिल्म बाजार यूथ हॉस्टेला कडल्या दर्या संगमाचेर भरतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव यादगार करपा खातीर नेटान तयारी चल्ल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमार सांजे भोंवडी मारून इफीचे तयारेचो नियाळ घेतलो। या वेळार गोंय मनरिजवण संस्थेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रुतिका आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। थर्ड इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल्स हाजे प्रिपरेशन्स ओवरऑल पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शन सगळ्या वेन्यूचे करपा खातीर हांव म्हजे बरोबर CEO ESG श्वेतिका GM ऑफ ESG मृणाल डायरेक्टर आमच्या ESGचो बॉब शर्मत आनी त्याच बरोबर आमची PWD GSIDC ऑल टेक्निकल टीम्स हे सगळे वेन्यू म्हणजे यूथ हॉस्टेल आसतले परत आयनॉक्स आसतले ESG ऑफिस आसतले आणि आता श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम्स आसतले ह्या सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन्स करपा खातीर आणि ओवरऑल ताजी प्रिपरेशन्स पळोवपा खातीर NFDC ESG गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ह्या सगळ्यांच्या बरोबर तुमकां आतांच जी सगळी आयडिया दिली म्हणजे फ्रॉम द फिल्म पासून इंटरनॅशनल फिल्म पासून एक गोवन फिल्म पर्यंत आणि त्याचबरोबर इंटरनॅशनल फिल्म स्टार पासून ज्युरीज पासून ते गोवन फिल्म मेकर्स कशा पद्दतीत आमी इन्वॉल्वमेंट करतले ते शर्मदानी तुमकां रायटली सांगलेलें आसा। दीस टायम आफ्टर कोवीड म्हाका दिसता फर्स्ट टायम खूब जाण एक्सायटेड आसा। इंटरनॅशनल गेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म मेकर्स इंटरनॅशनल हिरोज गोंयान येवपा खातीर 53rd इंटरनॅशनल फेस्टिवला खातीर एक्सायटेड आसात। खूब जाण खूब मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशन करपाक लागल्या। आमचे GM कंटिन्युअसली म्हणजे अजूनही ताका फोन येत आसा आपल्याक रजिस्ट्रेशन करपाक जाय। सगळ्यांचे बुकिंग्स खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला। सगळे एक्सायटेड आसा हांगासर येवपा खातीर। दीस टायम 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यकाळात म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो फिल्म फेस्टिवल हो आसतलो, हो यादगार फिल्म फेस्टिवल आसतलो। गोंय सरकाराचे आनी ESGचे पुराय वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल दिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी बाकीचे प्रिपरेशन्स वायज सगळी तयारी आमच्या कडल्यान आमी दवरल्या। एक 5-6 दीस उरल्या बट ह्या 6 दिसांकूय उरलेल्या सगळ्यांनी टार्गेट डेटी प्रमाणे आपलं बाकीचे सगळे जाण कंप्लीट पुराय करून आपले हँडओव्हर करतले।